म्हळ्यार कोण फकत इस्कोलाच्या बुकान आसले पुस्तकाच्या बदने काही शिकयल्यार मात्र टीचर गे बिलकुल ना जीवनांत बरी मौल्यां दिवन मौल्य बरी शिकप शिकोवन एक भुरगो वा एक स्टुडंट एका जिवितांत समाजांत बरो व्यक्ती जावचे ते शिक्षकाचो पात्र भोव महत्वाचो। तर आज आम्ही येवन पावल्या कोडयाळांतल्या अंतोनी काट्टे मुळ्ळा कडेन हांगासर आसची एकली टीचर आज आपले जिणयेची अनुभव आमचे सांगता वांटून घेतली। आज आम्ही इल्लेशे भायर पळयना जाल्यार बरो पावसाचो एक टायम हांगासर सांगतास इतल्या सोबीत जाग्यार हांगासर आमकां भितर येता आसतना चिकमंगळूरच्या एका रेजॉर्टाक आयले तितलो सोबीत जागो आमकां हांगासर मेळ्ळो। तर येया आम्ही आज फिलोमिना टीचरी लागी उलोवया। फिलोमिना टीचर कशी आसात? बरी आसा हांव बरी आसा। तुमकां पळयतना आज बारी खुशी जाता। तुमच्या जिणयेंत 40 वर्सां तुमी 31 कालांत शिकयल्ले जॉइन तेंथ जाल्यात तेंथा नंतर रिटायर जाल्यात आता रिटायर लायफ तुमी जिवन आसात। तशी एक 40 वर्सां एकाच जाग्यार तुमी शिकोवन बोरिंग म्हणून बगोना टीचर काही सोडून दुसरे कडेन वचचें म्हणून बगोना तुमकां? बगल्लें म्हाका पूण हांव जल्मल्लो गांव पेजारत म्हजो माय गांव पेजार थंयच जल्मल्लें आनी प्राथमीक इस्काल म्हजें थंयच जालें आनी हांव 85 शिकतात आसतना हायस्कुलाचें बांदप जालें आनी हायस्कूल 10वी शिकचे एका अवकाशी म्हाका थंय लाभलो। तशें म्हज्या माय गांवांत शिकतना परत हांव 10वी जाल्या उपरांत ट्रेनिंगाक गेलें सेंट एन्सांत ट्रेनिंग केलें। 2 वर्सां जाता फाटी येतना हांगा एक टिचरीचो पोस्ट खाली आसलो की तेंगे बाय चान्स म्हाका तातूंत काम मेळ्ळें पूण ते 2 वर्सां हांवें काले तात्कालीक म्हळ्यार टेम्पररी एका टिचरीच्या बदलेक हांवें केलें। मागीर ती टिचर रजा घालनासली बँगलोर काजार जाल्ली वचून केन्ना मागीर 2 वर्सां तिणें काम सोडलें। मागीर तें म्हाकाच काम म्हणल्यार बरें सावध म्हयन्यार 76 तें काम म्हाकाच कायम काम जालें। तशें थंयत हांव म्हजो तो माय गांव म्हजी शेजारा म्हजी मनशां म्हणटा म्हाका कांय बोरींग जावं ना आनी सकट नवी नवी टिचरां थोडे मदें येवन आसली ते चिंतलें शे ही दुसऱ्या इस्कालतान येतात बरं हांव हे दुसऱ्या इस्कालाक गेल्लें जाल्यार म्हाका इल्लें चेंज आशिल्लें मेळटलें असं चिंतून एक फावटी गवळी भेट एक आमचो गवळी बापा येयल्लो फादर हांव हांगा आतां फादर सकट नवी नवी ताका म्हणा लागलो तूं ह्याच इस्कालान शिकयल्लें ह्याच गांवचें हांगाच तुजें तुज्या बाग तुज्या जाल्यार कोणाक मेळचें ना टिचर म्हणल्यार ताच्या उपरांत तें चिंता हांवें सोडलें आनी आखेर म्हणसर हांगाच ह्याच इस्कालांचें म्हणून मागीर हांवें निश्चय केलो। तशें म्हाका बोरींग जावं ना चड जावन म्हजी वळखीची आयताराय म्हाका वळखीची मेळटात आतां तरी म्हाका सोडूंक मन ना म्हाका तेंचे पेजारच्या तशें तुमी पेजारच्या गांवांत जल्मातात पेजारच्या गांवांत व्हड जातात पेजारत इस्काल करतात आनी त्याच इस्कालान पेजारांत तुमी टीचर जावन जॉइन जातात आनी आतांय इतल्या वर्सांनी तुमी पेजारचे फिरगजेत आसात। अशें म्हणटा आसतना टीचर तुमच्या ल्हानपणाक आमी येचें जाल्यार आतां फिलोमिना टीचर म्हळ्यार कोण तांची मम्मी डॅडी कोण तांची भाऊ भयणी तुमच्या कुटुंबा विशयांत तुमच्या ल्हानपणा विशयांत म्हाका इल्लें सांगतात गी टीचर? म्हजें घर म्हज्या घरांत न्हू पेजारी गरजे इस्काल खाली 5-7 मिनटां लगेच आनी दुबळें कुटाम कृशी शेजारी मस्त भुरगीं आसलीं एका घरान 9 भुरगीं आमच्या घरा 5 भुरगीं तशें बरयल्लें कुटाम मस्त भुरगीं आसलीं सांगाता इस्काल येतल्या तशें इस्कालांत वचून थंय म्हज्या सांगाता थोडीं शेजारची आयिल्लीं तांकां शिकोवंक आर्थीक परिस्थिती बरी ना एक एकल्यांत इस्काल सोडलें
बॉम्बे कामाक गेली हांव मात उरलीं थंय. ओके. मागीर हायस्कुला हांव गेलीं. हायस्कुला वचून 10वी जाताच कितें करचें म्हूण कळना. म्हळ्यार ह्या परी विंचोवणी नासली त्या झाडां आनी आर्थीक परिस्थिती बरी नासली शिका म्हूण दर्सून. मागीर हांवें चिंतलें कालें करचें तेन्ना म्हणजे तिसकालें एक टिचर आहली गोंयची. ती म्हणाली तूं टिचर ट्रेनिंगाक वच म्हणून. तिणें सांगलें बरें. तिणें म्हाका आपोवन व्हेलें आनी सेंट टायम्स म्हाका थंय एप्लिकेशन हाडलें. इंटरव्यू हांव पास जाली. 2 वर्सां ती हांवें ट्रेनिंग केलें टिचर्स ट्रेनिंग. ताच्या बरोबर परत पाटी येताना म्हाका हांगासर काम रेडी आसलें म्हणून हांगा काम मेळ्ळें. तें काम शिकून एक 4 वर्सां जाताना म्हाका एक सैरीक आयली. म्हूण सांगल्यार म्हज्यात कुटुंबाचो. ओके. म्हज्यात वनियेचो भाऊ. ओके. कित्याक गे म्हळ्यार आमकां उस्त वळख आसली आनी त्या म्हज्या विशयान ताका गोत्त आसलें ताच्या विशयान म्हाका गोत्त आसलें. आनी तांच्या घरच्यांनी निर्धार केल्लो तांची ओप्पिगी आसली जावचें जाल्यार तुमी जावयात म्हणलें. आनी आमकां ओप्पिगी दिली. 4 वर्सां उपरांत 1982 एप्रील 12 तारखेर आमचें काजार जालें. ओके. काजार जावन आमी हांगासर आंतोनी कट्टे लक्षांक आयल्या. पूण म्हाका पिरगज पयलींच्या वरी पेजार हांगा पेजार पिरगज थंय पेजार पिरगज सर. तशें म्हाका हांगा तावन हांव इस्कालाक 4 किलोमिटर सकाळीं चलोवन येतली. ओके. हांगा तावन पेजाराक. तशें परत सांजेर परतून तशें हांवें चलोवन येवन चारलें. वाटेर येताना म्हाका मस्त भुरगीं मेळटालीं इस्कालाची. आमच्याच इस्काला येतलीं भुरगीं. तशें आमी चलोवन विचारलें चलोवन पाटी विचारलें. तशें एक म्हजो अनुभव बरें. आतां खंयच्या भुरग्यांक तो मेळचो ना. हांवें सांगल्यार भुरग्यांनी हांव कितलें पळयलां चलोवन येतलीं ती टिफीन घेवन म्हणून तें तुज्या कालार जालें आतां बरो जायना म्हणून तो अनुभव आसलो म्हाका. तशें हांव ते इस्कालांत 2016 म्हणसर हांवें शिकयलां. ओके. 42 वर्सां. 42 वर्सां तुमी शिकयला. तशें तुमी उलयतना सांगलें तुमच्या वणयेचो भाऊ तुमकां नवरो जावन तुमकां सैरीक जालें म्हणून. तशें तुमी एका चेडवाक काडलें आनी एका चेडवाक त्या कुटुंबाक दिलें. तशें ते कुटुंबा भितर तुमकां बारीकशी जाली म्हणून कित्याक गे म्हळ्यार म्हजी व्हडली बहीण म्हजे बाय म्हजे व्हडलें बहीण आसा ती बचपेर वतात. ताच्या उपरांतलो म्हजो भाऊ. ओके. ताची तुका हांगा ताणें येयल्ली पळय ती. ताच्या उपरांत म्हाका आनी ताका गॅप 15 वर्सां. तुमच्या भावात तुमकां 15 वर्सां गॅप. ओके. ताच्या उपरांत हांव जल्मलें. तशें जाल्ल्यान तांचें काजार मस्त पयलें जालां. हें ताच्या उपरांत म्हजें काजार जाल्लें जाल्ल्यान आमचें तें म्हळ्यार एक वर्चें हें काडलें जाल्यार तें इल्लेशें क्लॅश हें मस्त वर्सां उपरांत. वर्सां उपरांत म्हळ्यार तुमकां वणी जावन आयले कावेचे सानार तुमची उरली भाऊ भयणीचे तुमी म्हळ्यार 5 जाणां भुरगीं म्हणून उपरांत म्हज्या पाटलो एक भाव आसा. मागीर 2 वर्सां गॅप. तो बॉम्बे शिकलो. मागीर तो गालपांत आसलो. आतां तो देवादेन जालो. निमान आनी एक भाव आसा. तो कुवेट आसलो. आतां रिटायर जावन गांवाक आयला. उडपी रावता तो. आतां आमी उरल्या त्या घाजान. म्हजे व्हडलें बाय म्हळ्यार व्हडलें मदली लास्ट निमाणी. ओके. एक भाऊ 2 म्हयने आमी उरल्या. ओके. तशें आमचें जिवन अशें चल्लें. आनी हांगा तावन म्हाका आत्तां जाल्यार पेजाऱ्याचें म्हळ्यार बारीक अशें सकाळीं हांगा आयताराचें हांव हर एक आयतारा हांगा तावन मिसा येता बेजार. हांगा ताना एक 7:15 बाय सरता. 8:15 मीस आसता तें. हर एक आयतारा हांगा तावन तुमी जायचें. तुमच्याकडे तशें म्हणून एक सवाल विचारूंक जाय टिचर कित्याक म्हळ्यार तुमी रावतात आंतोनी कट्टे आनी आंतोनी कट्टे इगर्ज तुमकां 2 मिनटांची पांय वाट तुमकां पावता. तशें तितले लागीं थडावत खावन जाता की म्हणजे कोडयाळ जावन थडावत लोक काल करता म्हणून जाल्यार फिरगज सांगिल्ले पयस आसल्यार इगर्ज खंयची लागीं आसा तें मिसाक येतात. पूण तुमकां ते फिरगजे तें आसो मोग म्हज्यात ते फिरगजे हांवें मिसाक येता म्हणल्यार मोग हाच्या विशयान म्हाका कितें सांगतात की तितलो एक त्यात म्हळ्यार इतले लागीं आतां तुमकां प्रायज जाली इल्लीशी रिटायर्ड जाल्यार एकली तर रावतात. पूण जाल्यार इतले लागीं गरज आसल्यार 3 ते मिसाक वचचें म्हणून ती आशा उरबाक आल्या. म्हाका कित्याक म्हणून ते एक हांगा 2 बसां हांव चेंज करून वचचें. हांगा हांव बचपे येता. बचपेतान हांव पेजार येता. पूण कितें गे म्हाका थंय मिसा गेल्या हेरा मिसा गेल्या कडेन समाधान तर जायना. पूण थंय एक मिसा गेल्या ती एक क्रियाल रितीन म्हाका बाग घेवंक जाता. एक कितें गे म्हळ्यार हांव दोतोरची क्लास करून घेतलें तें. आतां रिटायर जाल्या उपरांत आतां हांव क्रिस्तांव शिक्षणाचे संयोजक जावन आसा काले अशें पळयता मात. ताच्या उपरांत ते कातोली सभेक रिगली हांव मागीर म्हजो नवरो हें जाता त्या वेळार मागीर हांव कातोली सभेक रिगलें. बिरगज गवळी मंडलीन ती म्हाका अवकाश मेळ्ळो आनी आतां प्रस्तुत हांव आतां कार्यदर्शी जावन आसा थंय. तशें हर एका संघ संस्थान हांव थंय आसल्यान त्या हर एका मिटिंगाक जमा ते हांव वचचें पडटा. हांव खंयी बिरगजी गेलीं जाल्यार हांव तें परत जावन कांय प्रयोजन ना न्ही. आतां कातोली सभेक हांव म्हयन्यांत एक दीस आतां अध्यक्ष हांव एक 3ऱ्या आयतारा हांव हें घेता मिटिंगान. आतां हांव तर घरा बसलें दुसऱ्या बरें तें मिटींग कोण चलयता. करेक्ट.
आणि क्रिस्तन शिक्षणाचे संयोजकी केल्या उपरांत क्लासीक एमटी विजीट करणे एमटी पळयची की त्यातल्या वसत येतावे आणि कार्यदर्शीचे गोळी मंडळ कार्यदर्शी म्हणटाना कली मिटिंगा केदाळ दोन पाद्रापा केले घालून इल्ले उलोवंक वसत जाल्यार ते वसत येता पडटा त्यातून म्हाका दुसऱ्या पिरगेचे केल्यार समाधान जायना कित्याक म्हजे कामां ती बरं बाकी उरतात म्हणले मतींत बघता आनी कितें म्हळ्यार हांवें शिकयल्लींत म्हजे विद्यार्थी म्हाका सदां एक मुक्काल आमचो त्या पिरगेचेंत आहात करेक्ट आनी ताची भुरगीं म्हजे स्टुडंटां जावन आसतात तशें ऑल सगळे पिरगस पळयल्या म्हज्या वळखीचे तांकां फिलोमेन टिचर म्हण सांगलें हर एक लागीं करता करेक्ट हर एक लागीं ते कित्याक ओडणी म्हाका ती ओडणी फिरगजेची ओडणी आनी म्हजी शेजारची पयलीं शेजारची हर एक मी जाल्ल्या कुळे हर एकले उलयतात हर एक उलोवंक मेळटा ते एक बारीक आतां 6 विशयान पावलो तातूंय आसा हांव 6 विशयान हर एक संघ संस्थांत नांव आसता अशें तुमी रिटायर्ड जावन ओगेत बसली मनीस आमी म्हणटा रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड म्हणून कित्याक तुमचो जीवन उत्साह तुमचे तोंडार पळोवन तो उल्हास पळयत आसतना आनी तुमी इगर्जेच्या हर एका संघ संस्थांत जावन दी म्हळ्यार थोडे फुडें काम जाता गे म्हणून सांगल्या टिचर एक फुडें रिटायर्ड जाल्ले वा थोडे फुडें 50 वर्सां जाल्ले थोड्यांनी मुंचे आसा आमची प्रायज जाली आनी आमी कंचाकी ना म्हणून सांगून थोडे फुडें ओगेत बसतात पूण तुमी म्हजे कडेन उडत उलयतना सांगलें म्हजी मोत मस्त बिजी आसा हांव जाल्ल्यान मोतीक हांवें काही दीस फुल्ल काम दिलां जाल्ल्यान म्हाका उरली पुरासाण कळना आनी म्हजी भलायकी हाचे बरी आसा आनी कांय पाड चिंता येनात म्हूण सांगून तशें तुमी आमच्या एका थोडे फुडें काम जाता म्हणून सांगल्यार असले एक चिंता आसली मनशां म्हणजे म्हजी प्रायज जाली म्हजे तोंडांनी काही जायना हांव खंयच्या प्रेज ना म्हणून आसतना तुमी काले सांगता टिचर हांवें पळोवंक गेल्यार फस्ट आमची एच एम म्हळ्यार सिस्टर उपरांत फस्ट एसिस्टंट हांव इस्कालांत ताचे उपरांत आयिल्लीं पुराय टिचरां म्हज्या की जुनियर ती जुनियर आसता ती हांव चिंता हांव इतली सिनियर आसा हर एकान तूं येता कामां येता आतां एक्चुअली सांगचें जाल्यार आमची इस्काल टिचरां पुराय रिटायर्ड जावन आयलीं एक 2 वर्सांक पुराय रिटायर्ड जालीं ताचे उपरांत कितें जालें गे म्हळ्यार MRPL जाल्लेंत MRPL जाताना सदां कुटुंबां गेली आमची भुरग्यांचो संख्य उणें जालो पयलें भुरगीं सदां एक 600-700 भुरगीं आहलीं डिविजन आहलीं म्हज्या एका 7th क्लासीक 70 भुरगीं आहलीं हांव सुरू शिकयताना मस्त कश्ट जातालें शिकोवंक तेन्ना म्हजी प्राय ल्हान दिसताली हांव भुरग्यां मुखार शिकोवंक आनी कश्ट जातालें आतां संख्य कितें जालें MRPL ONGC जाल्या उपरांत भुरगीं मस्त उणें जावन आयलीं ताच्या उपरांत इस्काल संख्य पळोवन आमी पुराय एक टिचरां रिटायर्ड जावन आखरे एक टिचर उरली ती आतां एकच टिचर थंय उरली त्या देखून कालें गेलें तें एफटीएम बेटरमेंट कमिटी पद्रापा करस्पॉन्डंट आपूण पद्रा म्हणा लागलो आनी टिचर म्हणा टिचरीन तिचे एक कश्ट सांगलें म्हाका खंय मिटिंगा वचूंक आसता नंतर हुशार नासता प्रोग्राम आसता तें जाल्यार इस्कालाक रजा गेलें भुरग्यांक कोण पळयता रिस्क न्ही त्या भुरग्यांक सोडचें भुरगीं चड इल्लीं भुरगीं पयलींचे तितलीं भुरगीं नासलें तें जाल्यार आमी मिटींग केलें समज गेलें बेटरमेंट कमिटीचे बरोबर वट्टूंक मेळ्ळें कितें करचें टिचर म्हणाली म्हाका एक हेल्पाक एक टीचर जाय जस्ट सद्याक ना जाय जेतून जायत म्हणून सांगलें कित्याक आतां भुरग्यांचें शिकाप पाड जाता भुरग्यांक कितें जालें जाल्यार कोण जबाबदार त्या देखून पद्रापान म्हळें जायत दवरया एक टीचर कोण गव्हर्मेंट सांबाळी दिवंक आनी बरो जायना आमी गौरव शिक्षकी म्हणून एक दवरया अशें म्हणा तरी पद्रा म्हणा लागलो कॅरस्पॉन्डंट कोण जबाबदारी कान घेता ताका सांबाळ दिवन सो टिचरीक दिजें न्ही रायट मागीर म्हज्या विचारलें तूं काण घेता कितें तें ओके हांव काण घेता म्हणून मागीर हांवें सुरू केलें चिंतलें आतां एका टिचर म्हयन्या सांबाळ दिजें न्ही म्हजें कालें करतें म्हज्या स्टुडंटांक थोड्याक पुरा सांगली विशय अशें म्हणून म्हळ्यार कामार आसले थोड्या भायल्या गांवांत आसले तांकां सांगलें अशी परिस्थिती आसा आनी म्हाका वळखात न्ही हांव टिचर अशें म्हणून आनी ह्या फाटी केल्ल्या 3 नमुन्यान आमकां फायदो जाता एक कितें म्हळ्यार टिचरी केल्यार रिलॅक्स म्हळ्यार तिचें काम करूंक जाता टेन्शन नासतना खंय कामाक वचत भुरग्यांक पळोवंक एक जण आसा सेकंड कित्याक म्हळ्यार एकल्याक काम मेळटा तिसरें घालें गे म्हळ्यार भुरग्यांक इल्लें शिकप नासतना तेणें बोनच्या बदला इल्लें बसून घालें म्हणून शिकयत त्या स्टुडंटान सांगलें 3 फायदो जोडटा तुमकांय बरेंपण मेळटा खंडीत इस्काला खातीर म्हणून हर एका म्हयन्यान म्हाका धाडूंक सुरू केलें पयशे 2 वर्सां हांवें थंय गेलें आतां भुरगीं मस्त उणें जाल्यात आतां दमच्या स्थितीक पावलां तशें म्हाका हांव मस्त चटवटक्यान उरल्यान आनी चिंतलें उरी न्ही टिचरां कित्याक घरा बसल्यां हांवें सांगचें मागीर टिचरां कॉल करतात म्हाका उलोवंक आसता काले सायबीन तूं एक घडी घरा नाय फोन केल्यार फोन आसा नाय तुजे कडेन उलय जाल्यार एपॉयंटमेंट काण घेवचें गे म्हणून पयलें जाल्यार तूं म्हाका म्हणटली ना टिचर हांव बिजी आसता कामांत थंय हांगा इस्कालाक इगर्जेन अशें आनी कसलें सभेचें काम तें हांव बिजी आसता म्हाका म्हजे विशयाचें अवकाश ना करेक्ट आनी कली पिडा आसा म्हण म्हाका गुर्तू ना
ना तुमकां पळयतना पीड आसची ना म्हणून म्हाका बघता टीचर कित्याक म्हणून सांगल्यार एक्चुअली ना खंयची ना खंयची आसची नाका देवाच्या दयेन तुमकां येवची नाका म्हणून मागता कित्याक शुगर आसा की ना नाही म्हाका शुगर खाली म्हणून उरतना शुगर ना म्हाका मग ते एक बीपीचे इल्ले प्रॉब्लेम आसा ओके ते म्हणना प्रायस सांगा ते एक इल्ले शंबडी जायते म्हणटात पूण तुमी करची ती बोरींग कामा टीचर कित्याक देवान सांगला तुमी म्हाका कितें दितात म्हज्या नांवान तुमी कोणाक एक कप शेळें उदक दिल्यार ताचो प्रतिफळ चुकयना म्हणून सांगून आमकां जेजून सांगला तशें म्हणटा आसतना तुमी तुमचो स्वार्थ नासतना तुमच्या स्वार्थाक तुमी लागनासतना हेरां खातीर समाजा खातीर कित्याक म्हळ्यार तुमकां सांगयतालें हांव रिटायर्ड हांव घरा बसता म्हणून तुमी सांगयतालें पूण तुमी तुमचे कुटुंब तुमचे म्हणून स्वार्थ लेखी नासतना त्या भुरग्यांक बरें जावं दी एका मनशाक काम मेळोवन दी ती एकली टिचर ते कश्ट जाता तिका खाले म्हणे बरें जावं दी म्हणून सांगून तो तुमचो वेळ जावं दी तुमचे ते रिसोर्सस तुमी कोणाय कडेन उलोवन तांचे खातीर तुमी हे पावची तुमचे बरें मन आसा न्ही टिचर हांव चिंता तुमकां एंत काय देवाचे आशिर्वाद कोणा वय खंडीत हांवें चिंचे अशें केल्ल्यान सगळ्यांची वळख जाता सकड उलयतात आतां एका वर्सा एक दोग त्या म्हणे म्हज्या हेल्प दिसान येता म्हळ्यार इल्लें म्हाका म्हळ्यार फुल्ल दिवंक जायना कित्याक म्हज्या पेन्शनांतले ती दिवचे म्हज्या दुसरें कांय उत्पत्त ना खाली म्हज्या न्हवऱ्याचें आनी म्हजें पेन्शन आसा तांतलें इल्लो म्हणटा तांकां दिता येतात भुरगीं पूण हांवें सांगता फुल्ल म्हाका दिवंक जायना तुमच्या बुकान सुकस जाल्यार दिता फीज म्हणचे जाल्यार बांदता सगळे म्हाका दिवंक साध्य ना हर एक वर्सा अशें येतात भुरगीं येतात एक दोगां त्या म्हणी भुरगीं येतात इल्लेशें हेल्प म्हाका करता खंडीत करता हांव तेंचे हाका हेल्प करता म्हणजे तशें तुमी आतां म्हणटा न्ही टिचर तुमची इस्काल तुमी समस्या सांगतना म्हळें एकच टिचर आसा भुरगीं उणी आसल्यार आतां कितलीं भुरगीं उणी आसली सेक्शन 1 2 3 सेक्शन म्हणी आसात तशें एका टिचरीन ती इस्काल सांबाळची तितलें सुलाभेचें आनी हो समजचो हांवें सडावत आमच्या गव्हर्मेंट इस्कालांनी जावं दी सबार कडेन टिचरांची गरज आसा पूण अपॉयंटमेंट जाता येतना आनी हे पुरो प्रॉब्लेम जावनूच आसा टिचर हाका तुमच्या मती म्हळ्यार तुमी हाचे विशयान चिंता पाटयला म्हणून खंडीत जावन हांव जाणा सो हाचे विशयान तुमी कांय सांगूंक कशें येतात लायक गव्हर्मेंटान इल्लें म्हण हाचे विशयान जागृताय काणगेची गी आमी म्हणटा गव्हर्मेंट इस्काला भुरगीं येनात म्हणून सांगून हाका रिजन कितें तुमच्या प्रमाणे हाका काले म्हणटा म्हळ्यार तांचे रूल आसा आमच्या एडेड इस्कालांत 40 भुरगीं आसात एका क्लासींत 40 भुरगीं आसल्यार मात एक आमकां टिचर मेळटा पूण तितले 40 भुरगीं नात आमच्या इस्कालांत पयलीं आमकां टिचर आतां पयलें उणें पडलें जाल्यार आनीक इस्कालांत ಹೆಚ್ಚುವರಿ आसल्यार आमच्या इस्काला काडटा ते भरती करताले आतां भरती करूंक आतां सांबाळ्ळी तिजे त्या टिचरां भुरगीं नात त्या देखून एडेड इस्कालाक चड जाण दिनात म्हळ्यार तांकां कोत्ता एक पदराप आसा पदराप कितें म्हणी करता नाजाल्यार सिस्टरां आसात कितें म्हण करता म्हण तांकां गत्त आसा त्या देखून ते त्या विशयान खंयचे सांगल्यार इंट्रस्ट काडून घेनात ती आमी ती दिवचें पडटा आमी हेंकां गौरव शिक्षकी जावन तशें हाळे विद्यार्थींक परत धरना ओल्ड स्टुडंट धरना आमी तशें मॅनेज करता इस्काल आतां आनी साध्य ना म्हण चिंता म्हळ्यार भुरग्यांचो संख्या उणो जावन आयला हाका कारण काय म्हळ्यार थंय लागीं इंग्लीश मिडियम इस्काल आमचें कन्नडा मिडियम आतां सगळ्यांक आशा कन्नडा इंग्लीश मिडियम शिकल्यार आपणाचे भुरगीं हुशार जाता आशा म्हणून मात्र न्ही टिचर म्हण आतांची परिस्थिती तशी जाल्या कित्याक म्हणून सांगल्यार इल्ले शिकाचे भुरग्यांक मुखार वचचे आनी अवकाश आमकां कितें मेळटा की म्हणून सांगल्यार आमी खंयची इस्कालां पाड म्हणचे न्ही पूण आतां सिट्युएशन अशें जालां गे थोडे फावटी त्या इस्कालांनी म्हळ्यार इल्लेशे पयशे मेळ्ळा रे आमची भुरगीं एक बरें जावन दीत आमकां कशी चड अवकाश मेळनात भुरग्यांक म्हणी मेळोन दी म्हणल्यार ते बरें म्हळ्यार व्हडल्या इस्कालांक घालूंक आमचे पेरंट्स प्रयत्न करतात म्हणून म्हाका दिसता आनी आतां कशें म्हणून सांगल्यार आवय बापूय दोगांय गोळटात इन्कम आसा जाल्ल्यान देखून धर्मा खाल्याक भुरग्यांक कितलेशे पयशे खर्चलारी वडना म्हणून व्हडले इस्काला घालतात ते आतांचे घाली जिततात कितली आमचे शिक्षक पर्यंत जावन दी तांचे भुरगे आमचे कन्नड मिडियम जाला त्या इस्काला घालिनात करेक्ट जाल्यार आमचे इतले टिचरांत आनी बरें इंग्लीश मिडियमांत घालचे भुरग्यांक करेक्ट इंग्लीश मिडियमांत इस्काल घालतात आनी ते म्हळ्यार बरें इंग्लीश तांकां बरें येता भायल्या गांव वचून काम करी बरें नॉलेज आनी आसा जे इंग्लीशान त्या दुकान घालची कांय सूख म्हणून सांगना वय आनी इस्कालांनी टिचरां नात फॅसिलिटीज नात भुरगीं इस्काला गेल्ल्या कडेन एकच टिचर वचून सांबाळलं ना जाल्यार त्या इस्कालां भुरग्यांक घाल्यार तांचें भविश्य पाड जाता वय तशें आमी कांय वत्ताय करना तुमी हांगात घाला म्हणून ते खुशेन आयल्यार म्हळ्यार लागशिल्लीं थोडीं भुरगीं थोडी दुबळी आसता पयस वचूंक जायनात तयलीं भुरगीं येता आनी आमी पोस्ट करून खंयच्या भुरग्यांक हाकात घाला म्हणून सांगन तें एज्युकेशन म्हळ्यार तांचें शिकप दिवचें तांचे घरच्यांचे तांणी तांच्या खुशान तांणी दिवचें त्या देखून म्हजें त्या दळाचें लायफ म्हाका मस्त खुशी जाला आतां तिल्ले समस्या पूण त्या दळ भुरगीं चड जालीं म्हूण चिंतलीं क्लासींत आनी समस्या मस्त आनी भुरगीं मस्त आतां हें शिकयले म्हजे विद्यार्थी आतां हे आसात म्हाका मेळटात तांच्या भुरग्यांक शिकयलां हांवें ओके आनी तशें हर एक म्हणटा न्हू म्हाका आतां इतलें खुशी जाता गे हर एक म्हणटा न्हू टिचर कशी आसाय हातली पयलींची बरां उडासन बरें आनी हर एक तांचे कसले कार्यक्रम आसा घरा फंक्शन म्हाका सांगता टिचरी आनी एक जालें की म्हळ्यार हांव भलें की मागचें तें इल्लें पयलें म्हाका तें नातले विशय
आनी एक एक वचून सोय जाली म्हाका आतां त्या देखून खंयच्या कार्यक्रमांत भलायकी मागचे म्हाका 2 चान्स मेळ्ळे म्हज्या विद्यार्थीगत काजार जावन 25 वर्सांचो जुबल्योवाचे वाव एक पोर मेळ्ळें जालें 25 वर्सांचो जुबल्यो काजाराचो ते भलायकी म्हाका सांगलें ताणें म्हळ्यार तितलो उडास दवरला ताणें आनी एक उडास येता काले म्हळ्यार आदलीं भुरगीं कित्याक म्हाका मस्त उडास येता मस्त मोगाचें कित्याक म्हूण सांगल्यार ती कितल्या पयसतान MRPL जालां वता थंय ताणें चलोवन येवचें जालें आनी तांची स्थिती कशी की म्हूण सांगल्यार कांद्यार एक बॅग हातांत एक बुती हे हातांत एक सत्री एक ताणें येवनचे एक दृश्य पळयतना पळय आत्तांय म्हाका तो उडास येता इतल्या पयसतान 4-5 किलोमिटर तें चलोवन येतलीं भुरगीं येदेशी भुरगीं व्हड उतरून गुड्या वयल्यान गादे मेरांनी हांवें म्हणचें आतां तुमकां पळयता मस्त खुशी जाता म्हाका आनी तुमचें चड मोग म्हाका म्हणचें म्हणून मस्त पयसताना येयल्या तांकां कश्ट काण गत आसा मस्त पयस घरचें काम आसा कृशीचें काम तें पुरा कर न्हू हांगा येवनचें इस्कालाक तशेंच सांजेर पाटी येवचें त्या पावसा भिजून मस्त करता आनी तांचेर म्हाका मोग चड येता भुरग्यांक आतांच्या कश्ट काडना कित्याक वेहिकलार येता देंवता घरांतल्यान भायर येजे जाल्यार तांकां गाडयो आसात गाडयेर त्या बंद गुडान घाल व्हरतात ते इस्काला गेल्या उपरांत परतून पाटी येतात तांचे क्लास आसत एक क्लास म्हणटा ना भुरग्यांक हांव चिंता आतांच्या टायमार इल्लेशे पर्सनल रिलेशनशीप आतां घरा भितर तर जावन दी आय बापाय दोगांय कामाक येतात पाटयान तांकां तांचें काम आसा तशें तांचे फोनां तांचो एक बबल तांचो एक बुडबुडो सोडल्यार तसो बैलो संवसार आतांच्या भुरग्यांक गत्त ना म्हणून हांव म्हाकाय भोगता पळय पयलींचें म्हळ्यार तांकां तें रेडिओ नासली TV नासलें मोबायल नासले हेचेर पळोवंक गेल्यार थोड्याच्या घरा करंटी नासलो हे ना तितलें म्हळ्यार एकामेका घरांत आसून आई बापाय सांगात चड आसलें तांकां आतांचें इल्लेशें उणें जालां आतांचें तांच्या संवसारांत आसतात मोबायल म्हणल्यार मोबायलांत आसता आई बापाय तें संबंद इल्लो उणें जाला आतां बघता म्हाका त्या देखून म्हाका इल्लें चड मोग जावचें त्या भुरग्यांक थोडीं भुरगीं इतलीं मोगी तीं इस्काल जाल्या उपरांत घरा आई बापाय येताना इस्काला येताना सांगचें मम्मी आज हांव घरा येना म्हणजे तांकां कळटा हें टिचरीच्या फाटल्यान येता म्हणून तुमगेर रावतालीं आमगे रावच्यांनी घाले आमगेर ते येवचें ना न्ही तितल्या पयसतान चलोवन घरा येवचें ना न्ही म्हणजे सांगता रावचें दुसऱ्या सकाळीं उठोन टिफीन घालून परतून चलोवन येचें तुमकां तुमचे घरचें जाय त्या भुरग्यांक टिफीन करायला तुमी दिता टिफीन कशें हांव करतलें म्हळ्यार तशें तांकां इल्लेशें करतें तांकां बारीक अशें टिचरच्या घरा येवन रावचें म्हळ्यार तशें कॉन्ट्रॅक्टर तुमकां तशें जाल्यार तुमकां एकच आतां आसा आतां कॉन्ट्रॅक्टर आसात भुरगीं सडा एक खुशी गे म्हळ्यार सडा जण भुरगीं म्हज्या कडेन कॉन्ट्रॅक्टर आसात आनी भायल्या गांवांत थोडे आयिल्ल्यार म्हजे कडेन विजीट करन एक काले म्हणे गिफ्ट काले म्हणे दिवन येतात हां ते बारीक खुशी जाता टिचर हांवें परतून तुमच्या पयल्याच्या जिणेक हांवें पाटी वेचें जाल्यार तुमी सांगलें तुमचें ल्हानशें कुटाम कश्टांनी तुमी व्हड जाल्ल्यात आनी त्या वेळार तुमकां कोणी खंयच्या कामाक वचा ज्याच्या विशयी तुमकां चड माहिती दितली नासली तशें कोणें एका टिचरीन तुमकां सांगलें म्हूण सांगून तुमी टिचर ट्रेनिंगाक घेतात तशें तुमच्या त्या एका टिचर जावच्या जिणेक ती इन्स्पिरेशन म्हणून म्हाका भोगता तशें तुमी टिचर जावंक तुमी डिसायड करता तशें तुमची टिचरीची जर्नी खंय सुरू जाता ताचे उपरांत तुमी सांगलें म्हाका तुमी तेंत कामाक सुरू तुमी जॉयन जातात एज अ टेम्पररी टीचर मागीर तेंत तुमी परमनंट जातात तशें इस्कालान ती तुमची थोडी घटना जावंक पुरो सो त्या एका जिणे विशयी सुरविले ते दीस तुमच्या टिचरीच्या त्या शिकपाचे त्या तुमच्या ल्हानपणाचे ते विशयी म्हाका इल्लें सांगतात ती टिचर आतां त्या भुरग्यांक टिचर म्हळ्यार टिचरांनी सांगलें म्हळ्यार तांकां तें मुस्त एक भयभक्ती म्हणटाले टिचरांचेर बरो गुरुभक्ती म्हळ्यार एक तर एक भें आसतालें खाली सांगलें जाल्यार तांकां एक हें आसतालें आमी भुरग्यांक सांगचें घरा हाडले भुरगे मस्त पयस जालीं बरा वसाच्यान सोन तुमी गेल्ले पडले वचून शिका म्हूण हांव सांगना तुमकां वसा घरा गेल्या बूक कणगे शिका म्हूण सांगना घरा वसा ते जाल्यार भुरग्यांक जेवण आसतलें जेवतलीं ती हांगा 2 पार इस्कालांत आतां बिसी उठा नासलें जाल्यार हांगा तांणी बुती हाडून जेवचें न्ही तेणी उरतलें संजे तांकां जेवणांनी आसतलें जेवण जाल्ल्या कडल्यान हांवें सांगचें तांकां हें जालें जेवा आनी इल्लेशें कालें काम करूंक आसल्यार काम करा आवय बाबा सांगता म्हणून इल्लें काम करा अशें म्हणचें नागीर जाल्यार तुमी इल्लें खेळा पुरो जावन नावन आनी पुरो जाल्यार पुरो मागीर तुमचें कितें होमवर्क आनी तें करा म्हणजे तशें एक दीस एका आवय म्हणा लागलें अशें भुरग्यांक सांगलें खाले रे तूं कोयते काडून तें काम करताय हें काम करताय लंकडां करता म्हळ्यार तांच्या जावनचीं कामां करा व्हडले बांय कडेन उदाड तें पुरो वचनाकात ल्हान ल्हान तुमकां कितें काम आसा तें करा म्हणून तशें एक हांव इंजोर केलें गे ताका तूं खालें तें कातरताय हें कातरताय खेळटाय शिकाना तशें ना आमकां टिचरीन सांगलां म्हणून ओके म्हळ्यार टिचरीन सांगलें तें करेक्ट मागीर देवटी म्हणा लागली अशें तो खरें सांगलें रे आयकना तो ताका टिचरीन सांगलां म्हणटा अशें म्हणून वय सांगलें वय पूण कित्याक म्हळ्यार तूं गेल्ल्या कडले हांगा इस्कालान शिकतात घरा वचून तुमी बुकान शिका म्हणून हांव सांगना इल्लेशें भायर वातावरण भायर वसा इल्लें काम करा मागीर तुमी इल्लें जाय जाल्यार खेळा मागीर जाल्यार शिकोंक बसा अशें मागीर तिका समजलें मागीर ती ओगेच जाली
मागीर म्हणजे सुरू म्हाका एक 1ನೇ क्लास शिकोवंक मेळिल्लें सुरू त्या भुरग्यांक अंगणवाडी बालवाडी तें नासलें डायरेक्ट भुरगीं 1ನೇ त्या दाळ आमकां मस्त कश्ट जातालें कित्याक म्हळ्यार भुरगीं इतलीं रडटलीं बोबो घालतलीं बागलां घालचीं भितर हें करचें आनी थोडे वेळ कापड दवरून ओडचें आनी परत मस्त अवस्था जातली त्या दाळा त्या भुरग्यांक कंट्रोल करून मस्त कश्ट जातालें आनी भुरग्यांक कशेंय जावन तांच्या सांगाता मेळोवन हें करना कित्याक म्हाका ल्हान भुरग्यांक सांगता तिका बरें जातालें खेळूंक हें करूंक आनी एक फावटी आमकां एक पिकनिकाक वचोंक घाल्लें जाल्यार हांवें भुरग्यांक सांगलें तुमी 50 रुपया हाडा म्हणून 50 रुपया ते 50 रुपया म्हणून सांगल्यार भुरग्यांक कळना न्ही तेका 10 रुपयांचे 5 नोट हाडा म्हळें 10 5 रुपये 5 नोट हाडा म्हणून एक म्हणाली मागीर दुसरे दिसा भुरग्यांनी पयशे आनले एक भुरगो ताच्या आवयन 50 रुपया दिले की तो बिलकुल आयकना जालो नोट दिल्लो 50 एक नोट सांगला न्ही टिचरीन 5 नोट हाड म्हळ्यार म्हळ्यार तितलें तांच्या इनसेन्स टिचरीन सांगल्यार 5 नोट आनी तूं एक नोट दिताय म्हाका नाका मागीर दिसा तित्त काणकोणान नेली आनी तूं बांदून पालवान टिचर म्हणून ना करेक्ट तशें तो काण घेना खाला काणी सांगल्यार टिचरीन सांगल्यार 10 रुपया 5 हाड ताणें 5 नोट हाडून सांगल्यार तूं एक नोट दिवचो न्ही अशें म्हळ्यार ते सामकें भुरग्यांक सामा कळूना ते तशें थोडें ते इनोसंट भुरग्यांचे ते म्हाका मस्त खुशी जाताली ते तांचे वांगडा हांसून खेळ पयलें म्हाका टिचरीचें देवा खाल्या बाबा टिचर जावंक आयली आंगी म्हूण जालां पयलें ती भुरग्यांनी करचें म्हळ्यार भुरग्यांक पयलीं इस्काल वचून गुंतूना आयलींत 1ನೇ घालची आनी ते जाल्यार तांच्या वांगडा तीं रडटाना आनी कालें करचें म्हणून कळना आवय पळय सोडटाना आनी दवरतात ते तुका कालें करचें म्हणून कळना ताच्या उपरांत इल्लें शिकोवन ताच्या उपरांत तांचेडे म्हळ्यार 1ನೇ जाल्या उपरांत म्हाका टिचरचें काम बरें हें जालें खुशी जालें तांचे वांगडा नाचून खेळून म्हळ्यार प्राथमीक प्रायमरी इस्काल म्हणून सांगल्यार 8 पिरियड आमी तांचे वांगडा कासाचे आमकां फ्री ना सकाळीं 4 दिसाक 4 पिरियड दनपा उपरांत 4 पिरियड 8 पिरियड खेळटाना आमकां पीटी ये म्हणून ना खेळटाना आमी वचचे ग्रावंडार सांगता तो वचचें पडटा भुरग्यांक सांगता व्हरून वचचें तशें आमी भुरग्यां वांगडाच आसून मागीर म्हाका ते टिचरचें लायफ मस्त खुशी जाल्या म्हाका आतां खुशी जाता म्हाका तशें आतां 40 वर्सां फाटीं वोन पळयत आसतना तुमकां एक टिचर जावन हांवें बरें काम केलां म्हणजे तृप्ती समाधान तुमचें तें आसा जशें म्हणटा आसतना टिचर तुमी म्हाका सांगलें एक कडेन तुमी आयतारा दोतोरनी शिकयलें आसा जाल्यार तुमी रिटायर्ड जाता म्हणसर जाल्यार दोतोरनी शिकयल्या म्हणून आतां टिचर म्हूण सांगल्या उपरांत इजी काम न्ही कित्याक म्हूण सांगल्यार सोमारा तावन शेनवारा म्हणजे थोडे पुटी शेनवारा दनपार उपरांत तुमकां रावून टिचरांक थोडे पुटी काम आसता इस्कालांत तें म्हाका गोत्त आसा देखून हप्त्याचे 100 दीस इतलें काम इस्कालांत आसून तुमी सोलून येतले आतां तितलें पुरो टेन्शन आसूं न्ही आयतर असो एका दिसाची रजा टिचरांक मेळची बारीक कश्टांनी आनी त्या आयतराच्या दिसा जाल्यार तुमचो त्याग सॅक्रिफायस करना दोतोन शिकोवचें म्हण सांगल्यार सकाळीं उठाचें घरचें इल्लें काम करीचें इगर्जेक धांवाचें अर्दो दीस इगर्जेन जातात कित्याक म्हण सांगल्यार भुरग्यांचे मीस दोतोर तें म्हणटाना अर्दो दीस इगर्जेन कसोय वेता ताचे उपरांत घरा येयचें परतून घरचें काम आसा तशें आयतर म्हणून सगळ्या हप्त्याचें कालें बरो बाकी आलें कामां तें आयतरा दीस जायचें इतलें बिजी लायफा मध्ये थोडे पुटी खंय म्हणी तुमकां बघून गे टिचरी पुरो कालें करना जावं सकाळीं सोडून घेत बसया म्हणून बघून केदाला म्हण आसा गे म्हळ्यार त्या दाळा इल्लीशी तरणाट प्राय आसली आनी म्हजो नवरो आका चड म्हाका प्रोत्साहन दितालो खंय गेल्यार आनी एखाद्या वेळार कितेंय रांदचे कुडांतलें कितें काम आसा जाल्यार वयसून खाण घेतालो त्या दिसा म्हळ्यार आमी हाडलें दिता व्हड जाल्ल्यान ताका गरजे कितें करचें एक च्या करचें की तांदूळ घालून शीत तें परत कळीत आसलें आतां शीत करून दवर हांव येवन मागीर रांदता नुस्तें करता म्हण सांगला तो जायत म्हणच्यान त्या देखून म्हाका आनी एक कितें म्हळ्यार हांव लोकल टिचर काजाजोनच्या पयलें पेजारचें आतां त्या देखून पाद्रांव सद्याक सुलाव्यान म्हाका सोडिना उरलीं टिचर आमी ओट्टूक आमी 5 जाणां टिचरां बचपयतालीं ती उरलीं बचपेचें तांकां वत्ताय करूंक जायना तुमी आयतारेचे येवचे दोतोन शिकयचें म्हणून सांगूंक जायना त्या देखून हांव एकलीं टिचर एकलीं उरलीं त्या देखून हांवें सोडलें जाल्यार कितें जाता त्या देखून तें दोतोन शिकोवचें आनी म्हाका तें पयलीं तावन संवय आसली कितें करता जाय ल्हान आसतना मिरण्याम आसलो आमकां गोंयार तें परत कांय नासलें शेजार तें मिरण्याम आसलो जालें आसलें आडको कांतार शिकय म्हणचें नाजाल्यार कोणी नाल्यार दोतोन शिकय म्हणचें ताणें त्या काळार त्या जाल्यार म्हाका ती संवय जाल्या शिवूंक म्हणून आनी काय लागलें म्हळ्यार आतां पयलें हांव आमच्या हाका सिस्टरांनी परवा पयलें येवच्या पयलें हांव कुंभाराची दोतोनी हांव काण घेतलें ऑक्टोबराचे फुल्ल हांव कुंभाराच्या भुरग्यांची दोतोन काण घेतलें हांगा तान वचून काली रजेंत काली दोतोनी खातीर येतली हांव आनी कित्याक म्हळ्यार म्हाका याद जाता विगारांनी म्हळ्यार मस्त प्रोत्साहन दितालें त्या विशयान मस्त ताका कले कुमो करता मस्त प्रोत्साहन दितात कलेंक हें केल्यार ना म्हणनात कालें सांगल्यार अशें आनी खंयच्या कितें केलें अशें केलें जोर करचें आनी परत कांय ना तशें म्हाका इगर्जेच्या तूं मोगान हांव येतली म्हाका तें व्हडलें काम म्हणून जावना म्हाका तें
दोतोन शिकोवचें जाल्यार फाटलें काम म्हणून म्हाका जावना. आतां जाल्यार हांव इकेजीक येता सदां अर्दो दीस हांव इकेजींतूच आसता. कित्याक मीस जाल्या उपरांत सामिशन पावलाचे मिटींग गेल्लो सगळें आसता. नाजाल्यार हाचे कातली सभेची मिटींग आसता. मिटींगा तें मागीर 15 फावटी कितें उलोवंक आसल्यार खंयच्या मिटींगा विशयान आनी उलोवचें जालें तशें म्हणटाना एक घरान पोताना 11:30 जातात. तेका लागून हांवें कितें करचें म्हळ्यार म्हाका आतां कुमो करेक एक स्त्री बायल मनीस दवरल्या. कितें रांदूंक आनी आसल्यार राती करता सांगचें नुस्त्यानी कालें करचें मागीर दुसरें दिसा जाल्यार शीत रावपाक करता जाता. हर एक आयतारा मिटींग चुकून ना मिटींग आसतातूच. आता तुम्ही जाल्यार वॉलंटरीली म्हळ्यार तुमकां ताचे विशयान मोग आसा त्या कामा विशयी तुमकां मोग आसा देखून तुमी ते करतात. पूण हर एकल्या की अले एक अवकाश जायना कित्याक थोड्यांक घरचे समस्या आसतात. पूण जाल्यार थोडे कडेन खाली जाता गे म्हणून सांगल्यार तुमी टिचरां हांगा येवन दोतोन शिकयचे तशें म्हणटा आसतना थोडे फावटी टिचरांक मस्त समस्या जावचे आसात. पूण जाल्यार टिचरां मस्त मोगान येतात जाल्ल्यान तशें जाल्यार आमी तांकां एक ह्या मुखांत तांकां एक देव बरें करूं म्हणून आमी आशिता. तशें टिचर आमी आतां येवचें जाल्यार आतां 4 वर्सां आदीं तुमचो नवरो अंतरता. पूण तो अंतरता एका कॅन्सराच्या पिडेक लागून. तशें ताची कॅन्सराची पिडा म्हणून तुमकां कळटा आसतना तुमकां जाल्लो अनुभव कळलो. मागीर ती एक पिडा तुमी सांगता म्हळ्यार ताची साखरी करून तुमकां मस्त पडलें जाल्ल्यान आतां चडावत घरांनी कॅन्सर आसा. पूण तांकां तें कशें झुजचें वा तें काणूंक थोडे फावटी धैर्य तें बळ तांकां पावना. ती तांकां मानसीक स्थैर्य तांचे थोडे फावटी होगडावन काण घेतात. जिवितांत मस्त निरासपण येता अली एक पिडा म्हणटा आसतना. तुमच्या नवऱ्याक कॅन्सर म्हणून कळटा आसतना तुमी ते कशें स्विकार केलें आनी ते तुमकां कशें ताचे विरोध झुजोवंक तुमकां जालें आनी तुमी ताचे विशयान म्हाका कितें सांगतात? म्हज्या नवऱ्याक कॅन्सर म्हणून तो मरता म्हणसर ताका गुंतून येतलें. तितल्या गुटान आमी दवरलें सांगून येतलें. एक्चुअली कितें जालें की म्हळ्यार ताचें मुता संबंदीत मुताच्या हें आसा पळय प्रोस्टेट तें ताचें मूत आनी समावसान जातलें. मागीर म्हणजे ब्लड येता मूत येताना आनी अशें म्हणालो. मागीर हांवें चिंतलें थोडे BP ताका आनी परत गुळयो काडून घेता. त्या गुळये दरम्यान तुका हीट जालां आसतलें म्हण हांवें ताका थंडायत दिवंक सुरू केलें. बोंडगी जिऱ्याचो कसाय मागीर हें इंदा पीठ तेंत दिवंक सुरू केलें. मागीर ताणें चिंतलें तेंत हीट जालें अशें म्हणून ताच्या उपरांत टेस्टिंगाक अशें डॉक्टरशें आनी परत व्हरतना थंय आमी रिपोर्टार कळल्यार ताच्या गमना काडून आमी कित्याक म्हळ्यार तो आनी तूं टेंशन जायत म्हणून अशें वयकार जाल्यार ते अशें थंडाय करूंक सांगल्या तशें अशें म्हणून सांगलें. मागीर ताच्या उपरांत आनी एका डॉक्टरशें व्हरून हें करतना तो म्हणा लागलो हें साथ दितना तेचें तें ऑपरेशन करून ताचें मुत्र कशें तें काडचें पडटा. ऑलरेडी तें भितर हें जावन जालां म्हण तितलें जाता म्हूण सर म्हाकाय तितलें गुंतून येतलें. मागीर गुंतून म्हाका शॉक जाल्लें बरें जालें अशें जाता. तें 2021 इसवेंत मागीर ताचें भितरलें मुत्र कशें तें मुता सपोज काडटा तो काडचें म्हणलो. मागीर तो काडलो. आतां युरीन भायर वचचें न्ही ताचें त्या खातीर हांगा पोटांत बुराक काडलो. त्या बुराकान तांतूं पायप घालून भायर ताका एक बॅग दवरूंक आसलें आनी ताका चड पयस खंय वचूंक जायनासलें. कित्याक तें मूत तांकां बरोवन ताणें खाली करचें तें त्या देखून खंय गेल्यार वेगळी पाटी येतलो आनी खंय टॉयलेटाक आनी गेल्यार ताका हें करियत तें यूज करियत. तशें आसतना मागीर रातीक म्हणटा त्या पायपाक आनी एक पायप जॉयन करूंक आसलो आनी तें ताणें बॅग तें धरणीर दवरचें सकयल नाजाल्यार ताका हांगा धरलें न्हिदतना आनी पुरो जायना न्ही. ताका आनी एक पायप जॉयन करून आनी तें बॅग सकयल दवरचें पळय जाल्यार हांवें ताका सांगून ना गुटू तो सांपडला हांवें कळून वचो टेंशन जावन अशें म्हणून. तशें आसतना मागीर जाताना तें तो मुता सपोज काडल्यार कांय प्रयोजन ऑलरेडी ताचे भितर स्प्रेड जालां म्हळ्यार ताच्या किडनीक लिव्हराक पुरो सगळ्यांनी वचून जालां. तें वचून जाल्या उपरांत मागीर हांगा ताका हांवें तें मुत सांगलें न्ही तें हप्ते खेपटी तें क्लीन करूंक आसा तें काडूंक आसा. तें मुस्त 3-4 आयटम मेळटात तें सुरू एक एजंट येतलो हॉस्पिटलांत व्हरून ताका एक 5,000 दिवंक आहलें म्हयन्याक. ते हप्त्यान 4 फावटी येतलो एका म्हयन्याक 4 फावटी येतलो आनी तें काडून तो रिमूव करून तें परत घालून परत करून येतलो. मागीर हाका राखूंक रोवंक जाय. सडन खंय तें जाता अचानक लागून तें बॅग उसळटा तें ताका घालें घेता ताका राखूंक जायना. ताका हांव शिकलीं एका टिचरीचें काम केलें आनी रस्त्याचें काम शिकलीं हांव. शिकून मागीर कशें करता तें पळोवन मागीर हांवें सुरू केलें करूंक. करून मागीर तें भायरतान ऑर्डराच्यो वस्तू पुरो ताच्यो 3-4 भागाच्यो वस्तू आसा त्यो हाडून ताका तें न्हिदोवन घालीचें पडटा. ताच्या इतल्या घालूंक जायना ताका दुसऱ्यान इंत घालीचें ताणें न्हिदाचें. न्हिदल्या उपरांत तें पुरो गाय आसा तो क्लीन करीचें. तो डेटॉलांत हांवें क्लीन करचो सगळो
क्लीन करून त्याच्या उपरांत ते एक प्लास्टर ताका घालूंक आसा ताका मागीर ते एक बॅग बसूंक आसा ताच्या उपरांत पायपींग करूंक आसा तें पुरो म्हाका एक अर्ध्या घंटेचें काम आपटे आसतलें त्या लागून खंय गेल्यार हांव बेगीन येतलें कित्याक पक्का आत लागून कितें गेलें जाल्यार तें युरीन भायर येतलें त्या वेळार मस्त कश्ट काडल्यात हांवें 2 वर्सां ते 2021 तावन 2019 तावन 21 म्हणसर मस्त कश्ट काडल्यात ताच्या उपरांत ते हांवें क्लीन करून पुरा नितळ करून हांव तो हें करतलें आखरेक कितें जालें की म्हळ्यार ताच्या पांयांक सूज आयली पोट सुजोन हें जालें जाल्यार ताका तितलें कळूं ना हॉस्पिटलाचें घरा हाडचें हॉस्पिटलाचें घरा हाडचें ताका मागीर हांवें सांगूं ना मागीर लास्ट मोमेंटाक ताका कांय उठोवंक जावना न्हिदल्यार तें जाल्यार पुरा क्लीन करचें पडटा तेचें मोशन हें पुरा काण पुरा नितळ करचें सगळें अशें म्हणटा मात हांवें ताका एपटी हांवें सांगलें आमी हॉस्पिटलांत रावया गे हॉस्पिटलांत ताका तो एपटी म्हणालो पिलू म्हणचें जालें तुका म्हणजे साखरे करूंक कश्ट जाता गे तुका ना ना तुजे साखरे हांव कितले जाल्यार करता हें ना म्हाका कांय हें म्हूण बगना म्हळें मागीर लास्ट डे उलयला पुरा जेवण खाणी पुराय दिलें त्या दीस म्हणालो टिचर पिलो म्हाका तूं जेव पयलें मागीर म्हाका जेवण दी आनी नीस पेज दिवं सो ताका हें जायना हार्ड फूड जायना मागीर ताका हांवें बसयचें जालें उठोन ताका बसून तोंडाक आनी पुरा अशें दिलें दिवन म्हणालो तूं जेवली न्ही म्हण हांव जेवली म्हळें मागीर ताका दिलें इल्लो बस तें जेवल्लें म्हळ्यार पोटी मस्त वाडलें जाल्लें पांयांक सूज आयलें पांयान धरून हें करीत जालें तेच्या तरी पूण ताका लास्ट म्हणसर कॅन्सर म्हणून तेच्या मतीं येवना तेद्दो म्हणसर हांवें ताका सांगूना ताच्या उपरांत ताका कितें केलें म्हळ्यार दिलें इल्लो वेळ तूं बसून तुका काणकोण रावता तुका इल्लेशें जिरोन दी अशें म्हणा ना म्हाका जायना म्हळ्यार पोट वाडलें आसलें ताका पेंकाट दूख सुरू जातालें जायना म्हणलें मागीर म्हाका हें कर म्हणालो न्हिदाय म्हणालो अशें हांवें मागीर ताका ताची तकली धरली थंयत हें जालें म्हळ्यार हातान धरतालो मागीर ते ताचें थंयत म्हणजे हातान धरत कळ्ळें म्हाका हेवटेन म्हाका शपळी लागलो मागीर तें जालें तशें मागीर म्हाका मस्तू तूं हें जालें म्हाका इतले वर्सां सांगत आसलें एक दीस आमी सोण्ण नातल्या एक दीस सोण्ण रावन आयलें खंय गेल्यार आमी ओट्टू घेवचें ओट्टू करून एक सोण्ण आमी रावणातल्या खंय सोण्णातल्या म्हळ्यार दोगांत आसलें खंय येताना आपुणचें खंय येताना खंय सैऱ्यां घरा गेलें दोगांय न्हयचें आनी हेचें आनी 16 जाणां घरात आसतलीं तशें मस्त एक पूण बगलें म्हाका त्या झाडां ते तुम्ही दैर कशें काण गेले कशें भायर आयलात तुमी म्हळ्यार एक थोडे तेंप हांव घरांत भितरच आसलीं खंय वचनासलीं कोणाच्या दिश्टीक पडनासलीं भितरच आसलीं मागीर चिंतलें मागीर म्हाका म्हज्या ओट्टू काम करची थोडीं शिक्षकी आसात तांची मागीर थोडीं म्हजी फ्रेंड्सां थोडीं आसात ताचे उपरांत म्हजे विद्यार्थी आसात तांणी मस्त धैर्य दिलें म्हाका तूं अशेंत बसल्यार तुजें लायफ पाड करताय आनी तुजे भलायकी तूं हगडयताय खंडीत आनी तुजी साखरी करतलीं कोण आसात त्या देखून तूं अशें करनाका तूं भायर ये खंयच्यान तूं काम करूंक तांतूसेर वतो तेन्ना तुजें मायंड फ्री जाता तुका उडास उरना हांगार वयल्यार सगळें म्हाका उडास जाता हांवें हांगा आसतना ताका पळोवचें ना शीदा येचें म्हळ्यार हें पळोवंक आनी पुरा फोटो पळोवन तें उडास येता तशें घरा भायर हांव थोडीं कामां करूंक सुरू केलीं मुखेल जावन हांव कातली सभेंत भरती जालें तें ताणें म्हाका मस्त हें करतात म्हण सांगल्यार त्या कामान म्हाका मस्त इंट्रस्ट ते बरें मोगान म्हळ्यार हर एक काम कितें नंदमान स्थापना झगडें तें बरें कांय ना बऱ्या तरेन आमी कातली सभेंत बरें काम करता आमी आतां वाराड्यांत ती आसा घाटा खाती आसा बऱ्या तरेन आमी तें बरें करून म्हाका सुदारशितात अशें म्हजी बेजार आनी इल्लीशी कितें जाली उणें जालें मागीर सुरू म्हाका भलायकी म्हजी एपटी पाड जाल्ली कित्याक म्हळ्यार तो देवा दिन जाल्ल्या रातीच म्हाका हें सुरू जालें कित्याक म्हळ्यार एक तर पुरो आंग करजूंचें तोंड सुचतें तें बरो मागीर काल्यान खावंक जायना केल्या व्हडल्या पोटान दूख सुरू जावची तशें मागीर एक 6-7 डॉक्टराशेन गेली हांव खंयच्याय पिडा मेळना स्कॅनिंग केलें कोडयाळ जावना मागीर लास्ट पळयत आनी हांवें स्ट्रेस टेंशन पोटाक सामाक येनातली करेक्ट मागीर तशें कालें केल्यार जिरानातलें हें गरजूंचें आंग सगळें गरजूंचें तोंडाक सडन सूज येवची तशें म्हणून मागीर डॉक्टरी म्हणूंक लागलो तूं अशें टेंशन केल्यार जायना तुवें हें रावट बसून विसराचें तें पूण अशें म्हणून ताचे उपरांत हांव अशें भायर येयलें आतां मात कुशेन आसा मस्त अंत आसा पूण एक म्हाका आतां दुसकाय आसा कित्याक म्हळ्यार आखेर म्हणसर हांवें ताची साखरी केल्या न्ही साखरी केल्या न्ही म्हणजे सांगात तसो म्हज्यात घरा आमच्यात घरा तो म्हज्यात तांतू आनी प्राण समाधान प्राण सोडला त्या ती एक म्हाका तृप्ती आसा
कित्याक चढावत हांवें सांगचें आसा थोडे कडेन थोडे फावटी उलयतात आमची मनशां थोडे फावटी अंग म्हळ्यार बसून तरणाट्या प्राय सरल्या वेळार जाल्यार हांवें थोडे फावटी मनशां आसा थोड्यांक समाधान करच्या खातीर एखाद्या वेळार तुमच्या घरांतलो तुमचो म्हणलो मनीस म्हळ्यार तुमचो बापूय गी तुमचो न्हवरो गी अशें कोणी मेल्यान जाल्यार तुमी संतोष बाबाजी कित्याक म्हूण सांगल्यार तांचे एक म्हणजे कश्ट हांगाशे मुक्त जाले ते सरकार वचून तुमच्या खातीर तुमच्याच खातीर मागोवंक म्हणून एकलो मनीस तुमकां देवान दिला जाल्यार ती तुमचे खातीर मागोवन धाडटात म्हणून आनी तुमच्या जिणेन ते सत जाला टिचर कित्याक तुमी मोगान ताची इतली साखरी करूंक आसल्यार कित्याक एका मनशाचें गुमूत काडचें तितले सुलाभयचो विशय न्हय कित्याक आमी कितलीय मोगाची मनशां जावन दी पूण मनीस त्या एका स्थितीक पावता आसतना थोडे फावटी सडा वचून बगचें आसा एक कळलें देवा म्हूण सांगून आमी देवाक हाक पोक मारता पूण जाल्यार तुमी ते कसलेंच तशें चिंती नासतना तुमच्या बऱ्या नवऱ्याची बऱ्यान साखरी करता तुमच्या हातांत येता तसो प्राण गेलो जाल्यार तुमी तें देर काडून कित्याक तुमी ते कश्ट पळयतात म्हजे बरी उरल्यांनी कसलो नजो म्हणल्यार ते देर काडून तुमी भायर येतात उरल्यांक वचून तुमी देर दितात समाजाच्या कामाक तुमी देंवतात हाच्या वरतें दुसरें भाग आमकां कसलें आसा टिचर तशें देखून त्या एका कारणाक खातीर हांव तुमकां सॅल्यूट म्हणून हांव चिंतलें वय आतां हांव एक सुरू जाल्लें तो सोन गेलो म्हळ्यार आमी सांगात तेका मागीर हांवें चिंतलें आतां हांव एक सडन कितें म्हाका एक कामाची स्त्री म्हाका मेळ्ळी बरी मोगाळ बरें कारण म्हाका सुदासून व्हरच्यान हांवें चिंतचें अरे बटे हें म्हाका धाडलें म्हज्या गोवानंत कित्याक कोत्ता ताची हांवें साखरी केली म्हजी हें करूंक आतां म्हाका कांय हें ना घरा येवन रांदप करीत हें करीचें म्हणून ना जाचें पयशें कांय ना पुरो रेडी करून दवरतात की थोडे जाणां कामाचे जाणां सोदल्यारय मेळनात पूण म्हाका कितें एक अचानक एक कशी मेळ्ळी आनी कशें म्हाका कळना त्या लागून म्हाका मस्त तें तातूंत एक खुशी आनी कितें गी म्हळ्यार म्हाका अशें विविध संघांनी एक काम करचें एक उर्बाई आसा ताका ती म्हळ्यार साध्य आसा म्हणजे वाटू आनी म्हाका तें कितें करचें एक मन आसा जें बरें मन आसा जें आतां इगर्जेन कितलीं कामां आसूं न्ही तें करें तें इगर्जेन तें काम करचें म्हूण सांगल्यार तें देवान दिल्लो एक अवकाश म्हूण चिंतचें खंडीत ना जाल्यार थोड्यांक आसा जाल्यार हांव चिंतचें आतां हांव कार्यदर्शी जालें हांव म्हाका निजे कित्याक हुद्द्याक हांव आशें नातलें पदर सांगलें म्हाका नाका हो हुद्दो हांव तूं काम करता हुद्दो पूण तूं कित्याक म्हणून गुत्तू ना म्हाका तुमच्या कार्यदर्शी तुवेंत जायचें म्हणून तो आशें नासतना म्हाका आयलो कित्याक म्हज्या मुखांत काडलें हांवें सेवा करीचें म्हणून आसली की म्हाका गुत्तू ना त्या देखून तेय म्हाका एक खुशी आसा तें भाग म्हाका सडा वचून सगळ्यांक मेळना आशिल्लें भाग इस्कालांत आतां कुंभ करूंक घ्यायची ह्या इगर्जेन हेचें तें आनी थोडीं जाणां म्हणजे आतां टिचर आसात म्हणजे थोडीं फ्रेंड्स आसात ते काल अर्जंटाक आपयतात म्हाका खंय हॉस्पिटलाक वचूंक आसा जाल्यार तूं फ्री आसा न्ही हांव येता ओके रेडी तूं केदां जाय पळय हांव रेडी हांव येता आनी कोणेक जाल्यार खंय आपूण वचचें जाल्यार हांव व्हरता तांकां आपूण व्हरता तशें आतां विद्यार्थी थंय थंय मेळटा म्हाका मस्त खुशी जाता थोडे वळखता ते म्हळ्यार म्हाका वळखता कित्याक हांव आसल्या बरें सांगय म्हणटात आनी करेक्ट पयलें तूं कशी आसली वळे टिचर तितलीच तूं मोठी तितलीच तूं मोठी तितलीच तसोय तूं मोठी जावन आयी लांबी जावन तशें वळखता तशें एक घडी सांगचें जाल्यार हांव पोरूच मेळत म्हाका एक मद्रिंगेक वचूंक घालें मद्रिंगे म्हळ्यार हिंदूंचें तें एक आपोवणें आसलें हांव गेली अशें ग्रावंडांत जावनूच आलें येता इल्लोसो वेळ जालो भितर बसका नासली हांव भायर उबें रावली दुसरी आसली आनी त्या धाडा त्या दर्यान पळयलें टिचर बोस भितर ये म्हणून सांगलें म्हळ्यार टिचरां म्हणटा एक गौरव दितात तेणें एकादेल दवरलें आनी मुखार वचून मुखार न्ही एका मदें घातले कडेन दोन बोस म्हण कार्यनिर्वाहक MC कार्य सोलोवन ताचुल्लो स्टेजीर मायक काडून आनी वचून थंय वचून बसली इल्ल्या वेळान MC स्टेजीर मायक काडून सकयल देंवन आयलो चिंता खंय येता देवलो म्हजेच अशें आयलो हिंदू चेडो म्हण पांयांक पडून हेमटें नमस्कार केलो म्हाका एक जालें म्हळ्यार इतलो लोक आसा तातूंत हांव चिंता म्हाका तूं हें कळूना म्हाका भुरगो म्हळ्यार आतां तरणाटो जाला न्ही व्हड जाल्यार टिचर नमस्ते म्हणून ताचें नांव सांगलें हांवें सांगलें अय्यो देवा नीनू इश्ट थोडे MC आदी नीनू म्हणून सांगलें हांवें ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದಯ ಟೀಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಾನು म्हाका इतली खुशी जाली की तांकां ताच्या उपरांत गेलो तो फाटी स्टेजीर आनी आमकां तेंत व्हडलें भाग करेक्ट तांणी हें करचें वळखून येवचें तितल्या सभेंत तांणी एक हें करचें आपलें निजें कितें एक आतां हांवें चिंतचें शिक्षकीचें काम म्हळ्यार एक पवित्र काम तें करेक्ट थंय गेल्यार आपणें एक टिचरांक बरो हें करतात गौरव दितात टिचर म्हणल्यार कडेन तें म्हाका मस्त खुशी पयलेंतान आतां बैले घालपातान येतात जस्ट एक विजीट करन येतात करेक्ट तशें तुमी टिचर मस्त तुमी सांगलें तशें तुमी सांगतना म्हळ्यार तुमी भुरगीं तुमकां खंय आसलेली पळोवन तुमचे कशें उलयतात ते वळख धरतात म्हूण सांगून एका टिचरीक आचप्रास वर्ती प्रशस्त दुसरी खंयचीय ना कित्याक थोड्याच दिसा आदी आनी एका टिचरे कडेन आमी एका प्रोग्रामार आमचे उलोवन आसतना ती टिचरी म्हणाली प्रशस्त्यो म्हूण सांगल्यार आमी खंय एप्लाय करीचे आनीक आमी ते इसान काडून आमकां थोडे प्रशस्ती दिवचे पडटात ताच्या की व्हड प्रशस्ती कालिंगे म्हूण सांगल्यार आमी शिकयलेलीं भुरगीं समाजांत एक बरें
बरें नांव जोडून बऱ्या हंताक पावोवन केदाळ म्हणल्यार आमकां एक पाटयान उलयतात आनी आमकां एक वळखतात जाल्यार ताचें व्हडलें एक भाग आमकां टिचरांक दुसरें नांव म्हणून तांणी सांगलें म्हणटात. म्हणजे तुमच्या जिणेंत ती तुमची भुरगीं आतांय तुमकां वळखतात म्हणटात, आतांय तुमचे कडेन फोन करून उलयतात, भायरच्यान आयल्यार तुमकां मेळोंक येतात. सो तुमी खंडीत जावन एक टिचर जावन समाजाक भोव व्हरती देणगी तुमी आच्या आदी दिल्या आनी आतां दुसऱ्या संघ संस्थांनी तुमचो वावर दिवन तुमी देवनंत आसा टिचर. अशें म्हणटा आसतना निमाणें आमच्या लोकांक तुमचे संदेश दिवचो जाल्यार तुमी कितें म्हणूंक आशेतात? हांवें सांगचें तर हांवें सांगलें येदोळ आतां म्हजो चड थोड्या भुरग्यांक घोड आसता टिचर्स आयल्या तो फोटो घालतात फेसबुकार थोडे फाटी आनी हें फोन करतात वॉट्सॅपार मॅसेज घाल टीचर ते बारीक अशें कितले जाण आले त्या दीस एक आले 16 जाण स्टुडंट म्हाका त्या दिसा दिश्टी पडटा आनी एक म्हज्या जल्मा दिसाक 16 जाण विश करता आनी त्या दळा आसलो तो मोग आनी आमचे ते आसले संबंध हांव आतां पळयतां म्हळ्यार कोणा कडेन विचारूं ना जस्ट हांव ऑब्जर्व करता थोडे फाटी इस्काला कडेन येता इगर्जे कडेन येता थोडी आतांचे म्हळ्यार तसलो संबंध दिसून येना म्हाका. टिचर म्हूण सांगल्यार शी सायडींतल्यान शी गेली ते म्हाका एक आतां मस्त बेजारी जावन दे कोणी जावन दे आतां टिचर सुद्दां म्हणून जायचें म्हणून ना एक याजाक तेणें पयलींचें केलें पातोळी काडून येयल्यार पातळ बेस म्हाका तें आतां तशें परत दिसून येना तें कित्याक म्हणून म्हाका कळना. हांवें म्हणचें कोणी जावन दी आमचे वडील आमकां धार्मीक शिक्षण दिल्ली आतां धार्मीक बहीण जावन दी सिस्टर आमकां शिकयल्लीं आसात पाद्र्याप आसात टिचर आसात आमचे वडिलांय आसात एक्चुअली वडिलांय आसात तीं जाल्यार मेळ्ळ्यार तांकां एक विश करया कांय नाका विश करच्या पयशे दिवचे म्हणून ना करेक्ट मला हाका घेवचें म्हणून ना खाली मेळ्ळ्या कडल्यान टिचर नमस्ते या गूड मॉर्निंग म्हळ्यार ते कित्याक तितलें सांगूंक कश्ट जातात म्हाका गुंतूना म्हाका तें कारण हांव चिंता म्हळ्यार कोणी सांगलें न्ही म्हज्या परिसरांत हांव थोडे फावटी पळयतां खंय फंक्शनाक गेलीं या खंय येताना मेळ्ळीं या इगर्जे गेलीं टिचर सायडीक गेल्यार शिदा गेली न्ही शिवाय एक हें ना पूण एक म्हाका हांव सांगूंक अपेक्षीत आतां आदले फावटी म्हजो मस्तो पयल्याचो स्टुडंट तो सुरत कलांत आसा आतां ताका शिकयलां आनी ताची भुरगीं म्हळ्यार आतां इंग्लीश मिडियम तशें बरें आतां तशें येतात हे भुरग्याक एक दीस हांव इगर्जेक अशें येताना आयिल्लीं तीं भुरगीं आयलीं एक लिखता लायनीन न्हू टिचर बेसोन दिया टिचर बेसोन दिया म्हणालीं ती त्या कांय भुरगीं भुरग्यां म्हाका तुमची सडान तुमकां शिकूं ना पूण टिचर म्हाका तुमची वळख तुमी म्हज्या डॅडीची टिचर न्ही म्हणाली. वाव तरी पळय कल संबंध तांणी दवरला पळय त्या डॅडीन सांगलां आसतलें ती म्हजी टिचर म्हणून नाजाल्यार ती भुरगीं कशें घालतात तें म्हाका परचें परत जालें तें विशय इगर्जेन तशें हांव थोडे मिनट ऑब्जर्व करता थोडी मुसान तशीं निशेता व्हडलीं न्ही व्हडा भुरगीं जाल्यां ल्हान भुरगीं जाल्यार शीत आसलें तेंच रावतात एक फावटी एक भुरगो हांवें शिकयल्लो भुरगो शीत पळय गेलो तशें निगेल गूड मॉर्निंग म्हळें हांवें ताका लज दिसलें टिचर नमस्ते म्हणलो तो म्हळ्यार हांवें म्हणल्या उपरांत ताणें म्हणलें एक्चुअली ताणें म्हणाचें जाल्लें म्हण ताची सूख वय म्हणून ताका कळाचें तशें म्हाका तें कित्याक म्हूण समजना कित्याक हें गौरव दिनात हे म्हणून जावन घडयलां आवय बापाय कितें जाल्यार तशेंच थोडे पाटी जबी दिवचें पळयलें आतां हांवें आमचें शिकप कितें करता आमी कितें शिकलां तें तांतूं आमच्या जिवनांत तें आमी घडचून आसाची करेक्ट नितीबोध काणी सांगतल्या तो भक्त प्रल्हाद आसलो तेची काणयेन काले मॉरल मेळटालें करेक्ट देव सगळ्यांनी आसा तुजो बापूय सांगता देव ना देव आसात आसा ताचें एकच उतर देव आसा तितले रे ताका आमी भुरग्यांक सांगताले देव आसा तो दिसना जाल्यार म्हणना तो खंय तरी म्हणी पळयता तशें सांगचें एक मागीर गुरू भक्ती एकलव्य कितल्या त्या गुरूचेर एक भक्त आसली लास्ट ताणें ताचें बोट कातां दिवचें तो फाटीं सोडून तरी गुरू भक्ती कितली आसली तेका श्रवण कुमार आवय बापूय म्हातारी तांकां पुण्यक्षेत्र तांकां वरीचें म्हूण तांकां आशा त्या वेळार गुड्यांनी आनी दोंगर वचून ताणें वरीचें आसलें तांकां कशें व्हरचें ताणें कितें केलें 2 बुट्टी काणून ताचे तक्काडी त्रास करून त्या आवय बापूय तांतूं बसून खांद्यार 2 तो सलात तांची आशा ताणें केल्ली ती तितल्यो काणी हें कर न्ही आमच्या जिवनांत तशें गरज म्हूण सांगल्यार पूण तांतूं आमी कितें फाटीं पडटा म्हाका गुर्तून ते एक सवाल म्हाका कोणा कडेन जाप मेळटा म्हणून म्हाका कळना ते सवाल आमी आमच्या विक्षकांक सोडयांक टिचर तांणी नियाळी जे तांकां कित्याक टिचरीन जें कितें सांगलां हें आमी नियोल पळोवची गरज आसा म्हणून म्हाकाय भोगता ते आमची माऊल्यां ते आमकां शिकयल्ले बरे गूण ते आतांच्या काळारी आमी प्रस्तूत काळारी आमच्या भुरग्यांक आमी शिकोवंक आसात आनी बरेंपण मुखार व्हरूंक आमकां कसलीच अडकळ येवं नजो म्हणून सांगून टिचर ह्या मुखार आमकां तुमकां कशें येता तर टिचर तुमचो स्पेशल क्लासीचो वेळ जाला आमी आमच्या स्पेशल क्लासीक या गी येस हांवें आज एक शिक्षकी जावन तुमकां हे दिवचो संदेश हो जावन आसा तुमी चड आनी चड वाचची संवय करा जावं ती कोंकणी
कन्नड इंग्लिश कली जाऊन दे तांतू चड तुमी अभिरुच दाखया मोबायलाचेर चड वेळ पाड करचे की ह्या बूक वाचल्यार तुमचे जाणवाय चडटा आनी तातूंत तुमकां आत्मीक आनी तशें सामाजीक विशय तातूंत तुमकां मेळटा तुमचे जाणवाय हातूंत चड येत राखणो जावन दी सेवाक आमचो संदेश मागीर आरसो दिवो अशें साबार बूक आसात हांव साबार बूक हांगा वाचतां आनी म्हाका म्हजी जाणवाय चडटा त्या देखून हांवें तुमकां दिवचो उलो जावन आसा तुमी अशेंच इतर बूक वाचून तुमची जाणवाय तुमी चडयचे म्हणून आनी हांव आज देव बरें करूं म्हणटा आनी मनपूर्वकी उपकार आटयता दैज वर्ल्डाचो म्हाका अवकाश दिलो शिक्षकी म्हणून म्हाका एक ताणें म्हाका हांगासर मेळून म्हज्या कडेन थोडी उतरां उलोवन म्हजो अनुभव ताणें वांटून घेतिल्ल्याक सर्वांच्या तर्फेन हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा मोगाचे वीक्षकानो तर आज फिलोमिना टिचरीन सांगले तुम्ही खंडीत जावन आयकला शिकपा सांगाता फकत शिकाप असल्यार पावाना बरे गुण मौल्य बरी ते जिणी आसची भोव चड गरजेची तर आमी जिणेन कितली व्हडली मनशां जाल्यार केद्या व्हडल्या हुद्द्याक पावल्यार आमच्या जिणेन मेळिल्ली मौल्यां वडिलांक गौरव हे आमच्या जिणेंत आमी रुताकन काण घेया बरें वाचप वाचया इल्लेशे मोबायल आमचे सायडीक दवर न्हू इल्लेशे बरें वाचचे आनी थोडी आमची कोंकणी पत्रां वाचचें जाल्यार आमच्या जिणेंत आमी दवरया म्हूण सांगून टिचर आमकां सांगूंक आशेता तर मुखल्या हप्त्यांत परत अनेक शिक्षक सांगता तुमच्या सांगता वाचतली एखाद्या वेळार तुमच्या परिसरांत कोणी टिचरां आसात तुमची टिचरां आसात जाल्यार हांगासर आमच्या स्क्रिनार दाखयल्या नंबराक आमकां फोन करून सांगा तांचे नंबर आमकां दिया तांकांय आमी नमस्कार मेस्त्री कार्यक्रमाक आपोवन हाडूंक प्रयत्न करतले तवळ पर्यंत पळोवन रावा दायज वर्ल्ड समेस्तांक देव बरें करूं.